एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सो जस्ट रेडी झाला आम्ही. चाय बी पिऊन आयज पोळे केल्ले. पोळे जस्ट रेडी झाला आम्ही. आयज दोन कडे खंय वचपाचे प्लॅन आसा. एक झू हा खंय बनारगट्टी झू म्हणून. सो आम्ही लास्ट टाइम मैसूर गेल्ले पळय, थंय झू बंद आसलेले न्ही. एका झू पळोवंक जाय खरें तुका. सो म्हटल्यार आयज झू पळोवपाक या. मागीर आमी हांगा वयतली मार्केटान शॉपिंग करपाक. एक चिपेट म्हणून मार्केट आसा, थंयसर वयतली आमी शॉपिंग करपाक. ओके, तो जस्ट रेडी जाला आनी आमी मैसूर गेल्ली पळय. मैसूर वचून नेक्स्ट 2 दीस आमी खंयच वचूंक ना. इतले तुमकां गरमी सांगू, इतले वत. सकाळचे 9 ते सांजचे 4 पर्यंत न्ही खंय वचपाचें ना, इतले वत. सो म्हाजी कजन म्हणटा हें फर्स्ट टायम कशें बेंगलुरान इतले गरमी अशें, इतले केन्ना कडक अशें वत केन्ना पडना खंय. आनी रातचे न्ही 5 जाले न्ही पावस स्टार्ट. 5 ते रातचे 8 पर्यंत. सो रातचे भोंवया म्हटल्यार खंय वयतले पावसान. तर रातचे सांजचे अशें भोंवपाक न्ही बरें हांगासर कूल आसता वेदर बीन. पण 5 जाले की पावस स्टार्ट. सो ताका लागून अशें आमचे उरले खूब कितें म्हाका वचून आसलेलें. म्हाका न्ही बेंगलूर स्ट्रीट फूड बीन म्हाका एक्सप्लोर करून आसलेलें. पण कांय फायदो ना आनी जायना. आनी सांज 5 सुमार ते स्ट्रीट फूड बी ओपन आसता. ते 5 सुमार पावस स्टार्ट जाता हांगासर. सो ते उरलेले म्हाजे, ते जावचे ना. सो आनी खूब बारीक बारीक उरला म्हाजे. सो हें गरमेन न्ही खंयच वचपा नाका. सो म्हाजे कजन म्हणटा तूं रॉंग टायमार येयलें खंय बेंगलूर. वेदर विंटर आसता पळय तेन्ना बरें, अशें वेदर कूल आसता आनी भोंवपाक इतलें बरें दिसता. पण ह्या गरमीनी नाका शेवट जाला आमकां खरेंच. इतलें कडक वत. काल रातचे पावस पडलेलो, बरो पडलो काल रातचे पावस, खूब वेळ आसलेलो. आनी आयज आतां 10 जाला पण वेदर सामकें डल आसा, म्हणजे वत ना, ते एक बरें आहा. सो काल आमी गेल्ली कजनागेर. काय व्हिडिओ बी काय करूं नासलेलो हांवें. काय कजनाक गेल्लेले, जस्ट लागींच रावता. कितें रे? सो काल आमी कजनागेर गेल्लेले. येताना म्हणपा लागले हांगा मल्लेश्वरम एक बरें शॉपिंग आहा म्हणपा लागले, म्हणजे साडयो बिड्यो बरें मेळटा मल्लेश्वरम. सो काल आमी थंय गेल्ली आनी म्हाका बरें बरें साडी मेळ्ळ्या. रेडीमेड साडी म्हाका मेळोंक ना, बट जाय ते म्हाका साडी बरें बरें मेळ्ळें. सो मम्मीन थोडे घेतले, हांवें थोडे घेतले आनी सामकी चीप आहा, इतलें काय एक्सपेन्सीव ना, बरें आहा. पण जाय ते म्हाका साडी जे एक्ट्रेस लोक घालता पळय TV सिरियलान बी तसो साडी, पण म्हाका जाय ते मेळ्ळें काल. म्हाका व्हेल ताणें मल्लेश्वरम बरें साडी आनी चुडीदार बी सामकें बरें मेळ्ळें म्हाका. म्हणजे अशें रस्त्यार बसता चुडीदार, पण बरें 600 500 बरें आहा, आवडलें म्हाका. 3 घेतले हांवें. सो आयज वयतली पळय थंय आनी एक मार्केट आहा चिकपेट म्हणून, थंय बरें मेळटा, खंय सगळं मेळटा थंयसर. सो पळोवया म्हटलें वचून, पळोवया कितलें कितें घेतलें तें खबर ना. ऑलरेडी काल घेतला हांवें. सो बेश्टी पळोवया म्हटलें वचून, एक अशें रावंड मारया. केन्ना थंय वचूंक ना हांव, चिकपेट मार्केट थंय वचूंक ना हांव केन्ना. सो आयज आमी थंय वयतली. सो हेज्या आतां आमी वयतली झू. 2 व्लॉग घेतले, झूचे एक व्लॉग घेतले आनी सांजचे आमी चिकपेट मार्केट, 2 व्लॉग घेतले. ओके, सो जस्ट आमी रेडी जाला. मम्मी पळय, मम्मी आई पळय थंय गरमी. आयज बरें दिसाची गरमी, रातचे पावस. आनी कसलो पावस सामको गुडगुडो सारकें. शिव म्हणटा हांगा पावसूच नाका गोंयान. आमी जेन्ना येयला पळय तेन्नाच्यान पावसूच पावस आहा. जेन्ना आमी एअरपोर्टार एंट्री मारले पळय तेन्ना पावस, आतांय पावसूच, आयजूय पावस आहा म्हटला. बरी दिसता, पावस जाय मातशें. गरमीन चलपाक जायना खरेंच, नाका जालें आमकां. पण आवय बेंगलूर भोंवप इतलें इजी ना. इतलें ट्राफीक आनी पावस पडला विचारूच नाका. जस्ट 5 मिनटाची वाट न्ही, तुका पावपाक 1 वर लागता. इतलें ट्राफीक. गाडी बिडी कशें मारतात गाडी बीन. पण हांगा स्लो मारतात हांगा गाडी. कित्याक स्लो मारचे पडटात न्ही, ट्राफीक इतलें आहा. सो बरें आहा. म्हाका बेंगलूर खूब आवडटा, हय रावंकय दिसता. पण हो टायम सारको ना. विंटरान बरें आहा, थंडेन तूं कितलेंय भोंव बरें आहा. ओके, तूं जस्ट रेडी जाला. आनी संडे आमी तिकीट बूक केला बसीचें. संडे एक्चुली आमी फाल्यां वचपाचें आसलेलें, एक दिसा रावया म्हटलें. सो संडे आमी बसीन वयतली. हांगच्यान आमी कुमटा वयतली भयणीगेर. ओके, तिकीट काडला. ओके, पळया कशें घेता तें. ओके, जस्ट रेडी जाला आमी. आतां रिक्षा आपयला. हांगा रिक्षा भोंवपाक मजा येता आनी चड चार्जीस नासता रिक्षाचे. 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया अशें. रिक्षा भोंवपाक म्हाका खूब आवडटा. सो आतां जस्ट रिक्षा आपयला. ओके, सो भायर सरया आमी. चला. सो जस्ट आमी भायर सरला आनी गाडी बूक केला. रिक्षा नाका म्हटलें, कित्याक ते हांगच्यान न्ही 1 आवर लागतलें आमकां पावपाक. आतां आमी रावता पळय तें आसा बालाजी लेआउट न्ही रे, बालाजी लेआउट. सो हांगच्यान थंय वचपाक ते पार्क आहा पळय 1 आवर लागता. सो रिक्षा नाका म्हटलें, गाडी बूक करया. रिक्षान न्ही 4 जाणां जावची ना, ताका लागून. सो गाडी केल्या बरें, आरामात पावतले. आनी वेदर बरो आसा, बेस्ट आहा. पावस आहा दिसता. ओके, ते सांगला. चल यो या मगे. आनी हांगासर न्ही फुलां बीन न्ही दारार येता विकपाक. हे पळय फुलां भाजी अशें विकपाक येता.
बरें हा गुलाब हाफ किलो 50 रुपया खंय बरें न्ही आनी हांगाय हा पळय सो बरें हा हांगासर दारार येता भाजी आसूं फुलां आसूं तशी दारार येता आनी सामके फ्रेश सामके फुलां बीन ओके जस्ट आमची गाडी येयला चला आनी एक ॲप डावनलोड करूंक जाय रॅपिडो म्हणून त्या ॲपान न्ही तूं रिक्षा गाडी बूक करप रोखडें येता ते ॲप मात तुज्या मोबायलार डावनलोड आसूंक जाय रॅपिडो म्हणून सारकी गाडी बी ऑन टायम पावता चला डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा पाकार झू 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 पावली आमी बनारघट्टी झू खूब पयस आहे पण आमी तो ड्रायव्हर बूक केल्लो पण ताका सांगला आमी राव म्हणून की वयतना आमकां तोच व्हरतलो की हांगा आनी परत वचपाक मेळचें ना गाडी खंय ताका लागून ताका राव म्हटलें ओके आतां जस्ट भितर सरला आमी पळोवया एंट्री चार्जीस कितले बीन हांव तुमकां सांगता आनी हांगासर न्ही अशें लायनीन बारीक 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 शॉपां आहा ज्यूस हें तें मागीर टॉयज बीन सगळें हे पळय हांगच्यान थंय पर्यंत सो तिकीट काडली आमी फक्त न्ही झू भोंवतले झू आनी सफारी आसा एसी बसीन अशे बसीर बसून तुका सफारी करता पण आमकां सफारी बी कांय नाका म्हटलें सो फक्त आमी झू पळयतले आनी पर एडल्टाक चार्जीस आसा 100 रुपीज आनी धाकट्या भुरग्यांक 50 रुपया सो फक्त आमी झू पळयतले ओके तिकीट काडला आतां वयता आमी बोंडला गेले तेन्ना एक सुद्दां एनिमल्स नासलेले फक्त माकडां पळोवन येयल्ली आमी हांगा आसलें पुरो रितीक मातसो हें करतालो आपलें पळोवंक जाय म्हणून तेन्ना बोंडला गेले तेन्ना कांय नासलेलें न्ही सो हांगा आसा खंय बरें ओके तुमकां चलपाक बी जायना न्ही अशें तुमकां म्हणजे बोगीन तुमकां व्हरतले सो मम्मी म्हणटा आपल्याक चलपाक जायना खंय खूब व्हडलें आहा तें सो आमी व्हेकल बूक केला बॅटरी ऑपरेटेड व्हेकल सो एकल्याक 100 आनी भुरग्यांक 50 रुपीज खूब व्हडलें आहा न्ही तें ताका लागून तिका जावचें ना वतान भोंवपाक सो हितून गेल्या बरें सो आमी बसली हांगा बोगीना फूल जाला सारकें बोगी हे पळयात मी ऋत्यूक आनी धनुष फाटल्यान बसला बसले आमी थंय बरें आहा जेब्रा तो तिमी न्ही एके कडेन स्टॉप करतात आनी पळोवन यो म्हणटा सो हांगासर हें आसा जेब्रा जेब्रा थंय आहा सो हांगासर आसा जेब्रा अरे वयर चडप ना ते पळय 2 आसा जेब्रा हांगा एक आहा हांगा एक आहा आनी हांगासर एक आहा जेब्रा थंय एक आसा धाकटीशी बेबी आहा पळय बरें बसला सो हातीर न्ही अशें तुमी एक स्टॅम्प मारता भायर मंकी हो सो हें आसा नॉर्थन जिराफ दाखयत तुमकां दोन आसा हांगासर 2 आसा हांगा हे पळयात मी गाडयेन बसला आपूण सगळे पयला काय एनिमल्स ती उठात ना हांगच्यान डायनासोर सो हे न्ही फूल जंगल कशें आहा पण बरें आहा थंड सामकें सो हांगासर टायगर पळया दोन आहा न्हिदला हे पळयात 2 आसा आनी बरें आहा तांकां बरें करून दिला बरे दोगां न्हिदला उठात ना जेन्ना हांव व्हिडिओ काडूंक येता न्ही तेन्ना सगळ्या न्हिदतात बोंडला गेलता सगळे एनिमल न्हिदलेले आतां हो पळय 11:30 जाला आनी न्हिदला सांजचे भोंवता खंय तुमी सकाळचे न्हिदो काडटात काय बरें आसलें तें बरें आंगान बरें आहा पण दोगां न्हिदो काडटा उठात ना आसूं बोंडला पेक्षा हांगा बरें आसा पळोवपा सारकें आसा इमू 4 आहा भितर हें पळया हें आसा वायल्ड डॉग दाखयत तुमकां तो आनी खूब पयस बसला तो पळय वायल्ड डॉग हांगा आहा अशें वॉक करूंक बरें आहा आनी सगळे एनिमल्स न्ही पयस पयस वचून बसला थोडो न्हिदो काडटा कितें काडपाचें व्हिडिओ अशें जाता मेळ्ळें केन्नाय पण बरें आहा आयज वेदर मातसो बरो आहा म्हूण ताका बरें जालें आनी बरें जालें मम्मीक न्ही चलपाक जायना पण आसा हांगा एनिमल्स पळोवपा सारकें आसा जितलें आमच्या गोंयान बोंडला तितलें कांयच ना पण हांगा आसा तो हांगा आसा स्ट्रिप्ड हैना तो एक भायर आहा तो पळय 2 आसा हांगासर येता येता फुडें येता 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 येता
आवय आय लागीं येयलो कशें आहा पळय तें आवय लागीं येयलो हो तरी मातसो लागीं येयलो पळय बरें भोंवता दोनूच हांगासर आसा गोल्डन चॅकल पण सगळें भितर बसला कोण ना भायर ना न्ही रे कोण ना सगळे भितर बसला आसतले ते न्ही भितर आहा आनी ते सांजचे खंय ते भायर येता खंय आतां गरमी न्ही ताका लागून ते भितर आहा मातशें भायर येयल्यार बरें जावपाचें सो तो पळय गोल्डन चॅकल दिसता तुमकां पळय हांगा आहा सगळे भितर बसला आनी थोडे पळय भायर येयना तेमी हांगा आसा इंडियन ग्रे वोल्फ तो पळय न्हिदला पळय हांगासर सगळे न्हिदो काडटात आतां कितें काडपाचे व्हिडिओ तो पळय आनी एक कितें दाखयता तुमकां हो ना जाल्यार व्हिडिओ दाखोवन काय फायदो ना जस्ट आतां येयला दाखयता राव बोंडला सामके भरलेले न्ही मंकी हांगा पळय हा हो एक उरलेलो पळोवपाक तुमकां दाखोवपाक पळय यो ऋत्विक कॅमेरा बी उकलून व्हरशी म्हाजे चल आसा न्ही तुमकां अशी बोटींग बी आसा पण ताका न्ही एक्स्ट्रा चार्जीस करूंक जाय दाखयता तुमकां पळय ते उदक आसा ते उदक हा एक तुमकां राउंड मारून हाडटले ते पळय सो हें आसा हिपोपोटमस सारको डुबकी मारून बसला उदकान बरो हय तोंड रे हेवटेन फाट तेवटेन तोंड करून बसला एकूच आहा तो बरो उदकान बसला हिपोपोटमस सो हांगा आसा हॉग डियर हांगा बसला खंय उठलो यो हांगा यो रे सो हांगा आसा चितल और स्पॉटेड डियर दाखयता तुमकां सगळे फाटी वचून बसलात हे पळय हांगा बसला गँग सामको गँग सो हांगा आसा एलिफंट थंय खूब आहा हो हांगा एनिमल्स पळोवपा येवंक ना गाडी भोंवपा येयला कितें रे बोंडला तुवें पळयल्लें रे एलिफंट कितें पळयलें तुवें बोंडला हांगा येयला गाडींतल्यान उठत ना आपूण सगळे एनिमल पळयला खंय ती उठत ना गाडींतल्यान तिका चलपा म्हटल्यार वार येता गरमेन सो ही गाडी आमकां हांगा ड्रॉप करून गेली मागीर दुसरी गाडी येतली तो हांगासर बारीक बारीक आसा ते पळया म्हटल्यार मागीर दुसरी गाडी येतली आमकां व्हरपाक सो हांगा आसा लायन दोन आहा भितर सो हांगासर न्ही व्हिडिओ काडूंक खूब प्रॉब्लम सगळे एनिमल्स न्ही फाटी फाटी हा लागीं कांय ना सो सगळे झूम करून काडचे पडटा व्हिडिओ तो हांगासर न्ही रेप्टायल झोन सो हे सगळे न्ही रेप्टायल झोन आसा सो हांगासर आसा रेड एंड ग्रीन मकाव तो वयर बसला तीन आहा हांगासर कितें हांगा नांव बीन कांय दिवंक ना हांगासर खूब आहा भितर सो हें आसा ऑरेंज विंगड एमेझॉन पळय ते वयर बसला ग्रीन कलर तुमकां दिसता सगळें पळय हांगा आहा पळय सो हें आसा वेस्टर्न क्राउंड पिजन पळय हांगा एक आहा आनी सकल एक आहा पळय हांगा एक आहा सकल आहा हांगासर कितें आसा पण कांय नांव ना कांय ना बरें आहा ऑरेंज कलर हे कोणे पळोवंक ना कमेंट करा मम्मी म्हणटा एक काडून व्हरया खंय करी करया खंय चिकन करी हांगा आसा रोज रिंग्ड पॅराकीट पळय पॅरेट भशेन आहा हें खंय गे आ वयर बसला वचून वयर खूब बसला सो हांगा आसा कॉकटेल व्हाईट कलर खूब आहा वयर आनी सकयल पळय कितलें बरें आहा आनी हांगासर न्ही बोर्ड मारला पळय ते डायट तांकां कितें कितें खावपाक जाय सगळें हांगा बरयलां तांकां कितें कितें लागता म्हणजे खाण बी सगळें बरयलां हांगासर हांगा आसा इंडियन जेंट स्क्विरल तो बसला पळय बॉक फाटल्यान करून कितें काडपाचे व्हिडिओ पळय हांगा बसला
सो हांगा आसा रेड इयर्ड स्लायडर अशें आसता. सो हांगासर पळय खूब आहा तेवटेन आहा. सो हांगा आसा स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल अशें आसतलें आं. तो पळय एकूच आयसर एकूच आहा पळय. सो हांगा आसा इंडियन क्रेस्टेड प्रोकुपायन अशें आसतलें. आतां दिसत ना भितर खंय आहा रे. सो हांगासर तो खंय न्हिदला खबर ना प्रोकुपायन. चला या आतां मम्मी आतां उठली प्रोकुपायन पळोवपाक. सो हांगा आसा ऑस्ट्रीच 3 आसा. एक वायट आहा तो पळयात. तो हें आसा स्नेक ते वायपर दाखयत तुमकां. तो वायपर काय दिसत ना हांगासर खंय बसला कोणा खबर भितर. हां भितर गेलो तो भितर आसतलो. काय ना या व्हिडिओ काडचे टायमार मी भितर बसतात. सगळे गर्मी सगळे इतले पयसल्यान येयला आमी पळोवपाक सगळे भितर बसला. तो हांगा बसला पळय वयर पळयात पळयात. एक ग्रील घातला आनी दिसना पण पळय वयर बसला सारको. हें आसा किंग कोब्रा पळयात. किंग कोब्रा पयल्या मरे किंग कोब्रा ऋत्विक ते पळय. हांगा आसा इंडियन कोब्रा. सो आसा इंडियन कोब्रा हांगा. आनी हे झू आनी बरे व्हडले आसा आनी बरे थंड सामके बरी दिसता भोंवपाक आनी क्लीन सामके बरे मेंटेन केला. सो तो आसा लेपर्ड गेला भितर. लेपर्ड 2 का 3 आहा भितर. सो हांगासर आसा एक एनिमल पळय नांव ना काय ना बोर्ड 4 आहा. हांगा 2 आहा थंय 2 आहा पळयता पळय हांगासर. हांगासर 3 जाणां बसला बरें करून पळय. सो हें आसा पाम कोकाटू 2 आसा हांगासर. आयली हां बस गे. हांगासर आसा व्हायट पिकॉक सगळ्यांचो बोवाळ. हांगासर एक आहा दाखयता तुमकां पिकॉक. सो हांगासर एक आहा पिकॉक. सो पिकॉक पळोवपाक गर्दी पळय कितले. सो हांगासर बर्ड बरे आवाज करता खूब हांगासर. हांगा आसा क्रोकोडायल येता पळय हांगा येताच सो हांगासर पळया 2 टायगर येयला. टायगर न्ही ते लायन ते. चल यो काडले यो. सो हें आसा पेंटेड स्टॉक. आमी ते लास्ट टायम हांगा गेल्ले पळय ते बोटीर बसून आहा पळय कितले आहा पळय हांगासर. आनी सकयल न्ही हें बी आसा बरे व्हडले आहा. तांकां उदकान ते रावता खंय ते अबे तेवटेन चड खूब आहा. आवाज बरे करता. हमाद्र्यास बबून खबर ना प्रोनाउन्सिएशन सारकें आसा काय ना खबर ना दाखयता तुमकां. सो हें पळयात पळयता तो. ऋतिक म्हणटा बोग तांबड्या खायचे. तो पळय थंय येयलो धांवता पळय. तो जाले आमचे पळोवन आनी पळोवपा सारकें आसा. जे बोंडलान ना पळय ते सगळे हांगा आसा न्ही ऋत्विक. ऋतिकान खूब कितें पळयलें आयज खूब बरें आहा. 100 रुपीज एंट्री वर्थ आसा आनी पळोवपा सारकें आहा. एनिमल्स बीन बरे बरे आहा. ओके जाले आमचे सगळे भोंवन. आतां पेट पुजा जेवपाक पळोवया खंय कितें आहा तें. आनी ड्रायव्हर रावला हांगासरूच. तो आतां जाल्यार 1 जाली. सो आतां आमी जेवपाक येयला. जे पार्क आहा पळय थंयसरूच लागीं एक रेस्टॉरंट आसतलें. जेवया म्हटलें ऑर्डर केला. फ्रायड रायस मागीर मम्मीक पुरी जाय खंय इडली सांबार ऑर्डर केला. सो हांगा घेतला पुरी घेतला मम्मी आनी हांगा इडली सांबार. सो हांगा आसा एग फ्रायड रायस आनी हें आसा मशरूम मंचुरियन.
जस्ट जालें आमचें जेवण आनी हांगासर न्ही बारीक बारीक शॉपां आहा शॉपिंग करपाक. पळोवया कित्याक दाखयता तुमकां. तो ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा आनी आतां आमी वयता घरा. सो आमी प्लॅन केलेली की झू पळोवन न्ही मागीर आमी हांगा या म्हणून शॉपिंग करपाक. पण हांगा 3 जाली आनी घरा पावता म्हटलें 4 जातले 5 जातले. ताका लागून फाल्यां वयतले आमी शॉपिंग करपाक. सो हो व्लॉग हांगाच एंड करता. तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय. तो आयज न्ही एक वेडिंग एनिवर्सरी आसा. सो म्हळ्यार विश करूया म्हटलें. सो आयज आसा 31st वेडिंग एनिवर्सरी फ्रांसीस एंड जुली अल्वारीस. सो विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुमचे दोगांचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता. आनी जे कितें तुमची वीश आहा पळय देवान पुराय करचे हांव हेच देवा कडेन मागता. ओके. तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. Happy anniversary to you. चला.